नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात 4 दिवसात पावसान अक्षरशः धुवयले. नई देगेर वास्तवात आशिल्ले मोठे संकटात. कारवार जिल्ह्याच्या करावळी भागात सतत पडच्या मुसळधार पावसान अख्खो कारवार जिल्हो जागजाग्यार जलावृत झाला. हरणदारी पडच्या पावसान 80 घाटा डोंगर कोसळची घटना घडलात. कारवार बेळगाव महामार्ग सांजेचे 7 ते सकाळी 7 वाजतापर्यंत वाहन संचाराक बंद दवरचो आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. संचार बंद काळात जोयडा, दांडेली, केसरोळी, येल्लापूर, अंकोला, कारवार या मार्गान संचार करूंक कळयला. कारवार जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या प्रवाहान लोक संकटात पडलात. नई देगेर आशिल्ल्या लोकांच्या घरात उदक घुसून त्रास अनुभवतात. तेमगेर सुरक्षतेची रेव्हन्यू खाते, पोलीस खाते आणि संबंधित पंचायत स्तरावले अधिकारी, नोडल अधिकारी आपापल्या क्षेत्राच्या प्रवाह पीडितांक संकटात पडिल्ल्या सार्वजनिकांक काळजी केंद्रात दवरची व्यवस्था करतात. या मुसळधारी पावसान शाळा कॉलेजाच्या शिक्षण संस्थेक विद्यार्थ्याला सुरक्षतेच्या दृष्टीन 9 जुलैपर्यंत सुट्टी जाहीर केला. प्रसंग पडल्यार आणि सुट्टी वाडोवची शक्यता आसा. कारवार जिल्ह्यात बऱ्याच जाग्यार रस्त्यार उदक बंद, रस्ते संचाराक बंद आसात. कद्रा, मल्लापूर, किन्नर, हणकोण, होटेगाडी, अस्नोटी सारख्या न्हंय देगेर आशिल्ल्या गावांक सुरक्षतेच्या दृष्टीन आपल्या पाळीव जनावरांक आणि स्वताक सुरक्षीत जाग्यार वास्तव्य करूंक निर्देशन दिला. किन्नर दिगाळी रस्त्याचेर उदक भरून रस्तो संचाराक बंद झाला. अस्नोटी, कोळगे, बिरतुळबाग, पंटलबाग, आरव या गावात बऱ्याच लोकांच्या घरात उदक घुसून गृह उपयोगी वस्तू वायट जाल्ली घटना घडलात. आरव श्री गणपती देवस्थाना कडेन उदक बंद, रस्तो बंद आसा. बिरतुळबाग, होसाळी क्रॉस पेट्रोल पंपाकडेन आज सकाळी रस्त्यार उदक बंद, दुचाकी वाहनाक अडथळो जालो. कारवारचो अति व्हड अशी ग्रामपंचायत चित्ताकुला या क्षेत्रात पावसान जावच्या समस्येक ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर, पीडीओ, शानभोग सगळेच जोरदार प्रयत्न करून सार्वजनिकांक सेवा दितात. चित्ताकुला बाजारात सक्रीड हार्ट कॉन्व्हेंटा कडेन अतिवृष्टीन रस्त्यार उदक बंद, वाहन संचाराक अडथळो येतालो. चित्ताकुला ग्रामपंचायती वतीन संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याक एईक खुद्द घटनास्थळार आपोवन गटार खुल्ला करून उदक व्हांवन वयचे खुल्ला केले. तेजे बद्दल सार्वजनिकांन ग्रामपंचायतीच्या सगळे सदस्याले आणि अध्यक्ष उपाध्यक्षाले आभार मानलात. 2-3 दीस खूप पावस पडल्यान उदक खूप भरून घेवन लोकांक खूप प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आनीक हायवेचेर इवन उदक पास जायना कित्याक काय म्हणल्यार लोकांना दुकाना कडेन घरा मुखार बारीक पायप घायिल्ले आनी तितूंतल्यान उदक पास जायना तरी प्रॉब्लेम जावं तरी आमी ते पुराय कोंडून काडले. तशेंच तेमकां आतां परत पायप घालून दिला कित्याक भितर कोण कोण जाणटेले लोक आसा, पेशंट आसा, तेमकां बी आमकां काही प्रॉब्लेम जावची म्हणून आमी ते केल्ले आसा. आनी तशेंच आमकां मार्केटार स्टेट हायवे जी आसा ती पुरा उदक खूब भरला ह्या फावटी. कित्याक लास्ट एक आतां आमी अध्यक्ष जाले तेन्नाच्यान आमी PWD, AEE कडेन कितली फावटी कंप्लेन केले की गटार आमकां क्लीन करून दिया. कित्याक म्हणल्यार जेन्ना ते गटार बांदलात ते 30-30 फुटाचे तेणी स्लॅब घायल्ले आसा आनी आमच्यान ते क्लीन करच्याक आमकां ऑप्शनूच ना जाला. आनी जो पर्यंत ते स्लॅब कट करना आनीक दुसरी स्लॅब घालची परिस्थिती आसा तेका आमचे कडेन तितली फंड ना. तेमी सांगला तेमी आमचे कडेन बी फंड ना म्हणटात. आमी सांगला तेंकां आमगेलो प्रॉब्लेम कळना. तशें म्हूण आज आमी PWD, AEE आपयन हाडून घेवन आमगेलो प्रॉब्लेम कितें म्हूण दाखयन गेला आनी तेंकां आमी सांगला जाता तितली बेगीन कशें तरी आमकां हे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिया. तशेंच आमी MI मायनर इरिगेशन तेंकां बी आपयन हाडून घेवन नाकुदा म्हणल्यार बी थंय खूब उदक भरताले आनीक मायनोरा कडेन बी उदक भरचे. तेमी ते समा काम करते ना. तेमकां जर कितें पण लेटर दिले जाल्यार तेमी आमकां समा रिस्पॉन्स करते ना आसले. तशें स्ट्रिक्टली सांगून तेंकां आपयन हाडून ते दाखयला आनी जाता तितली बेगीन ते प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून तेंकां सांगला. तशेंच कितली की एरियाक प्रत्येक वॉर्डाक खूब इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आमी सकाळच्यान जाल्यार रात पर्यंत ड्युटी करतात आनी तेमकां खंय खंय कोणाक कितली प्रॉब्लेम जाला जशी लेबर मेळटात तशें आमी काम करून घेवन तें उदक तेमकां काडून घेवन दिवन घेवन उदक वयची वाट सरळ करून दिते आसात
आणि अजून परत आम्ही ड्युटी करता आणि हेची नंतर बी आम्ही तांकां जाता तितलो आमच्यान सर्वीस दितले. अध्यक्ष उपाध्यक्ष पीडीओ तर सगळ्यां मेंबर्स आम्ही सगळ्यां सपोर्ट एकमेकाक दिवन घेवन रात आनी दीस आम्ही ड्युटी करते तसं आणि करते रावतले. कारवार नंदनगडाच्या शिवाजी कॉलेजच्या आवारात खूप प्रमाणात उदाक बंद आजूबाजूचा वाठार जलावृत झाला. कारवारात हब्बूवाडा, संकेरी, पाद्रीबाग अशा बऱ्याच जाग्यार उदाक बंद जनजीवन अस्तव्यस्त झाले पळोवंक मेळ्ळे. बिणगा, अमदळी, चेंडिया अशा जाग्यार अतिवृष्टीन उदाक व्हावन वचूं वाट ना जावन उदाक भरले. बिणगा आनी अर्गा महामार्गार उदाक बंद रस्तो संचाराक बंद आसा. IRB कंपनीक अवैज्ञानिक रितीन काम केल्ल्यान चेंडिया, अर्गा, अमदळी ह्या भागांतल्या लोकांचेर ही पाळी येयली अशें सार्वजनिकान आनी आमदारान आरोप केला. भटकळात घटार उठशीन जाल्ल्यान रंगीन कट्टा मोहन देवाडी घेवन गेल्या आईले वैकुंठ सम्रादनी कार्यक्रमा वेळार आंगणातल्या उदकातच बसून जेवण करचे पडले. ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ 8 जुलैक दनपारा 3 वाजताना कदरा जलाशयातल्यान 23,000 क्युसेक्स उदक 4 गाल्यातल्यान सोडची पूर्व सूचना कारवारच्या न्हंये देगेर आशिल्ल्या गांवागांवाक माहिती कदरा जलाशयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांक कळयला. पण तेमी मुख्य रस्त्यानच एडवर्टायज करतेत गाडयेवेल्यान प्रचार करते गेलात. एक शब्द हिंगा तर दुसरो शब्द 100 मिटराचेर आणि तिसरो शब्द 300-400 मिटराचेर पयस अशे तरेन एडवर्टायज केल्यार लोकांक कशें कळटले असो लोकांलो आरोप आसा. आणि सुरक्षीत जाग्यार म्हणल्यार नक्की खंय वयचे ते अधिकाऱ्यान स्पश्ट करूं जाय आशिल्ले अशें लोकांले म्हणणे आसा. वट्टारमेळ ह्या 4 दिसाच्या हरंदारी पावसान जिल्ह्यात रस्तो संपर्क, विद्युत अवघड, घराची हानी, झाडमाड पडचे ही घटना चालूच आसा. पण न्हंये देगेर वास्तव्याक आशिल्ले लोक उदकाची पातळी पळयते रावतात कारण ऐन वेळाचेर आमकां मदती कोण पावतलो ही तेमकां चिंत लागला. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार.
आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC अँड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.